gorajku, dziwi papa peto, sogli kaj zaja, eva moga kraja. सर्वेस्पराक गीता गायोना जोईत व्हरून तो मोहिमेवून जाला. सर्वेस्पर म्हजें बोळ, ताका हांव वाकाणटा, तोच म्हजो तारोक. हालेलुया. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव देता. तुमकां देव कृपा दिवं फादर. आनी मागीर मोगाचो येवकार मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक मिसाचें इंतेसांव तशें आमचें जावन एकल्याचें इंतेसांव जावं कोणें तेंच्या पासत मागूंक लायला, जावं कोण आपलो वाडदीस समोरमता, आपलो लग्नाचो दीस समोरमता, आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आमी उगडास कोत्ता. तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान आमी सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमकां देवान आकर्शिल्यांक आनी हेरांक मार्गदर्शन दिवंक धाडटा. खुबशे फावटी आमी देवाशी ओडून येवंक ना, कित्याक आमी आमचे पातकान आमचे असोगतायेन रिगून रावल्या वा चिटकून रावल्या, तांकां आमी सोडून दिवंक ना. तर ह्या वेळार देवाची काकूतान भोगसोणें आमचे पासत मागून घेवया. काळजांतान दूख दोतोल्यांक भोगसोणें दिवच्याक बापान तुका बापान धाडला सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तुका देवा बापाच्या उजव्याक बसयला सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सोद पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, ह्या दिसांनी तुजे मोहिमेचे दुबाव वते पुरावे तुवें आमकां दिल्याय. ते आमी अणभवलोल्यांक आनी समजलोल्यांक अशें खोटेपणाचे काळोखांतली तुवें सोडयलें. तांकां तुज्या स्वताच्या थिरान सांबाळून दवर. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव जे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हळें, उठ आनी दक्षिण वाटेन जेरुजाल्याक तावन गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटोच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें. एक एथिओपियेकार जात्रेक जेरुजाल्याक गेल्लो. तो एक हिजडो आनी कांदाका इथिओपियाचे राणयेच्या आख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हळें, वच आनी गाडये लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपियेकार इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मू? ताणें परतिपाळ केलो, म्हाका समजुणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटच गाडयेन चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तोल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तीन आनी जोडटी करून ताका धरलो.
कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशांच्या प्रितमेवेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मोरणाची खास्त लायली. तेन्ना त्या हिजड्यान फिलिपा लागीं म्हळें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलोयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं 3 उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका पोरगोट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजऱ्यान म्हळें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोळ आसा? फिलिपान म्हळें, सगळ्या काळजान तूं सोत मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवं येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय, फिलीप आनी हिजडो, उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतोच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगळो धादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगळ्या शारांनी भोंवन सेजाऱ्याक वचोपर्यंत शुभ वर्तमान पोरगोटीत रावलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. अनेकदा म्हणुया, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रानो, देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आदळूंक दिले नात. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यानो, सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो, ताची वाखाणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. शुभ वर्तमानांक उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. जुवांवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेजून उरपोंजीक म्हटलें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाकूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतोले मनशाक हांव निमाण्या दिसा नवें जिवंत कोत्तलो. ती सगळीं देवान शिकयलोली मनशां जातोलीं अशें प्रवाद्याचे बरोवपांनी मेळटा.
जी कोण बापाचे आयकता आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणे बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देव थान येता ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्यान पुर्वजांनी ओरोण्यांत माना केले आनी ती मरून गेली, पूण हो आसा स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसारान जिवीत मेलच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मांस. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची दोनी पुस्तकांतलीं वाचपां आमी आतांच आयकल्या आनी ही वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमकां जण एकल्यान देवान आकोशिल्ल्या आनी दुसऱ्यांक मार्गदर्शन दिवंक धाडटा. देवान आमकां जण एकल्याक आपणाशी ओडून हाडलेलीं आसा अशें जेजू आमकां शुभ वर्तमानानूय उगडास कोत्ता. अशें तो म्हणटा, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापाक कोणा म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाकूच म्हजेशी येवंक जायना. म्हटल्यार देव बापूच आमकां आपणाशी ओडून हाडटा. आपणाशी ओडून हाडटा आसतना तो मागीर धाडटा मनशांक आमकां सारकें मार्गदर्शन दिवपाक. आनी हेंच पळयता आमी पयले वाचपान कशे भाशेन वो इजडो पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां पुस्तकांतलीं वाचतालो आनी नियाळ कोत्तालो, पूण ताका समजणी मेळनासलोली. आनी हो अशें वाचूंक कित्याक पावलो? कित्याक देवानूच पयलींच ताका आपणाशी ओडून हाडलेलो, पूण ताची बरी समजणी मेळोंक ताका अशें की फिलीप धाडटा ताचेशी आनी फिलीप ताका ही समजणी दिता. तर आमकां जण एकल्याक आयच्या दिसा देव कितें सांगता? आमकां तो उगडास कोत्ता ताणें आमकां जण एकल्याक ताचेशी ओडून हाडल्या आनी ओडून हाडल्या उपरांत तो आमकां आतां ते उतरांचेर आमच्या जिविताचेर पवित्र पुस्तकाचेर जीं उतरां आसा ती नियाळ करूंक आमकां तो सांगता वा आमकां तो हुस्कायता. आनी अशें घडटा आसतना आमकां केन्ना केन्ना तेची समजणी मेळना. तर फिलिपा भाशेन दुसरीं मनशां आमच्या जिवितान येता आनी आमकां दाखोवन दिता देव कितें सांगूंक सोदता आमकां जण एकल्याक आयच्या दिसा कितें संदेश दिवंक सोदता. आनी आमी जेन्ना पवित्र पुस्तक वाचता वो घडये वेगवेगळे टायमार वेळार आमी आमचें मागणें कोत्ता तेन्ना देव आमचे लागीं उलयता. नाजाल्यार दुसऱ्या मनशा सवें फिलिपा सवें कसो फिलीप ह्या इश्ट्या कडेन उलोवन ताका समजणी दिली तशेंच हेरा मनशा वरवीं आमकां समजणी मेळटा. आनी शेकी जेन्ना आमकां ही समजणी मेळटा आमी तो आयजांक जाय. हीच देवाची बरी खबर. देवाची बरी खबरेची समजणी आमकां मेळ्ळ्या ती दुसऱ्यांक दिवंक. तर आमी मागीर फिलिपा भाशेन दुसऱ्यां सवें फिलीप जावंक जाय, तांकां देवाचें उतर दिवंक. तर मागुया मिसा बोलिनान देवाचो आदार की आमी पयले सुवातेर ओळखून घेवंक आमकां देवान ताचेशी ओडून हाडलेली आसा आनी तेन्नाच आमी ताचे पवित्र पुस्तकां वयलीं उतरां नियाळ करून हेरांक समजणी दिवंक आमी वावुरतलीं. हीच कृपा आमकां मेळो म्हूण मागुया. गीत गावया. सी 30 पानाचो अंक 40 C32 पेज 42. Espora de paz, su encargo, ya soria uriaci. Si petuka manta, doshiko, e bedengata fruto kamche. Ya tikpovitutra, olo, bodo, ya soria uriato. आमचे देणे
Sorvespora Deva, Suicaco, Edene, Yasoria Uriace, Betuka Manta, Toshiko, Ebete, Gata Frutu Kamte. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा देवा, ह्या पवित्र बलिदानाच्या देण्या घेण्या वरवीं तुवें आमकां एका आनी वत्या देवा स्वयंबाचे वाटेली केलें. जशें तुजें सोत आमी जाणा जाल्या तशेंच तें फावो त्या जिविताचे चालीन जोडूंक पावय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वत्या दोबाज्यान आमी किर्ती करच्याक. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बोली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना पूण सासणांक आसा जिवो. देखून पास्काचे संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीचो सोर पदव्यो आनी देवदुताचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. होसाना उंच सर्गी, सर्वेस्पराचे नांवे येता तो सुभागी. होसाना उंच सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस मरून सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोर्राचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सबरां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गूट. सोम्या तुझे मरण आमी समरमताव आनी तूं परत येसोर तुझे पुनर्जीवनपण परगटाव. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले जे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या भाग्यवान बापा फिलिप नेरियान सिमा आमच्या गोंडली बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुज्या काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळ प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंत आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत झुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवलें ते सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मुयमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे टाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनांक Amen. देवाचे उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कांयात पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया कर ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ता चेड्यांक बरमाशान अंतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पवित्र सभेचे भावाताचे दीस घाल आमचे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक Amen. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची गाफलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची गाफलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली गीत गावया D27 पानाचो अंक 61 D27 पेज 61 Moja Deva, tu sol boro, Rucnar mozo, doni koro, Sombia cosa ave soda suru amor. Deva duja moga glata kalis moje tukalita. Deva duja moga glata kalis moje tukalita. Kitlo mozo mogu
soslo em konanto maka rakyo. आम्ही हे समर्पणाचे मागणे बरोबर घेऊया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें कितलेंय तुवें म्हाका तें दिलें. तुकाच तें हांव दिता, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे कुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. जिवीं आसात ती आपणा खातीर न्हय, पूण ताचे पासत मरून जिवन जालो ताचे खातीर जिवोवच्याक जेजू सर्वां पासत मेलो. हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा दोयेन तुजे पोरजेचो आदार जा. सर्गीच्या गुटांनी तुवें तिका भरलाय, तर पोरणे जिवीत सोडून नव्या जिविताक उतरूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. आनी सोद पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आनी बरोबर आमी सान फ्रांसीस शावेराचे मागणे घेवया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. चोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकायता. आमेन. गीत गाऊया. Q7 पानाचो अंक 160 आनी 9. Q7 पेज 169. Eva tuja dolotici, rodai kolai koshi samci, tuji zanvai tuje inia, tau na solo soka sondi, tuji citna tujo madyo. Ona
काडू तुझी चिंता तुझो मान्यो कोणाक ताका सोडून काडू
आमी गीत घेवया A8 पेज नंबर 4 A8 पानाचो अंक 4 देवाची वेदी सोरी. देवाची वेदी सोरी हावेदा कुशल काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हावेदा देवाशी हावेदा तुजो स्वाड मोशिरगा तूं विश्वासी म्हूण कळय तुजो स्वाड मोशिरगा तूं विश्वासी म्हूण कळय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमी देवा मुखार उबी रावतना आज ताका आमी दिनवासुया आनी वखाणी दिवया ह्या दिसा पासत आनी आमी थोडोच वेळ ओगीच रावया आनी आमची खेरीत दिसां आसात ती आमी देवा मुखार उबारुया. आनी देवा लागीं काकलूत आनी बोगसणे मागुया. ज्या वेळार आमी ताका मान दिवंक ना, ज्या वेळार आमी ताचेर आमचो भावार्थ धरूंक फाटीं सरल्यांत, ज्या वेळार आमी ताका आमी नाकारलेलो आसा आनी हेर पथकांची दूख धरुया आनी बराबर म्हणुया सर्वपदिदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनात चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्पऱ्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदिदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. सर्वपदिदारा आनी ससनाच्या देवा, ह्या दिसांनी तुज्या माये मोगाचे दुबाव वर्ते पुरावे तुवें आमकां दिल्याय ते आमी अणभवल्यात आनी समजल्या. अशें खोटेपणाच्या काळोखांतली तुवें सोडयल्ल्याय तांकां तुज्या स्वताचे तिरायेन सांबाळून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचो. सोर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हणलें, उठ आनी दोखीन वाटेन जेरुसलेमांतावन गाजा वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटोच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक इथिओपियकार जात्रेक जेरुसलेमाक गेल्लो. तो एक इज्रो आनी कांदका इथिओपियाच्या राणयेच्या आख्ख्या बांदाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परतत आलो. वाटेर वेताना इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो.
आत्म्यान फिलिपाक म्हणलें, वच आनी गाडये लागीं सोर. फिलीप धांवलो आनी तो एथिओपियेकार इजायस प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकूंक ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें सोजमोताय मूं? ताणें परतीपाल केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना, जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटूच गाडयेन चडोवंक आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपाक लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढरा सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणा तास्तोल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताची तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोट्टी करून ताका दवरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाच्या प्रिथमेवेल्यो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मरणाची कास लायली. तेन्ना त्या हिजड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगोट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी इजड्यान म्हणलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोल आसा? फिलिपान म्हणलें, सगल्या काळजान तूं सोत मानता जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवंक येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय, फिलीप आनी इजरो, उदकान देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतोच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो धादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो दवरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून शेजाऱ्यांक वचून पर्यान शुभ वर्तमान परगोटीत रावलो. सर्वेस्पराचें उतर, देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब, आलेलुया म्हणया. हालेलुया. राष्ट्रानो, देवाचें नांव वयर काडात, व्हडल्या ताल्यान ताजी स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमच्या पांय हालूंक दिनात. जबाब, हालेलुया. देवाची भक्ती करतल्यानो सगलीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो, ताजी वाकाणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब, हालेलुया. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेल्या पयस काडूंक ना. ताजें नांव व्हड जावं. जबाब, हालेलुया. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. हांव स्वर्गांतावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं.
आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. जुवाबा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजून उरपंजीक म्हळें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवन करतलों. ती सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सच सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना खेलो आनी ती मरून गेली. पूण वो आसा सर्गार थावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव सर्गार थावन देंवलोलो जिवो उंडो. वो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, एक मिशनर पाद्री आपलो अनुभव सांगता एक घडणुकेचो. अशें घडलें की एक दर्या लागीं आसलेल्या एक गांवां लागीं वादळ मोड जालें आनी जायतीं घरां मोडून गेलीं. सुमार 50 घराबे तांची घरांचो सत्यानाश जालो आनी तांकां रावंक खंयच आसूना. तर हे पाद्रीन आपल्या फिरगोशीच्या लोकांक घेवन ह्या लोकांची मदत करूंक ताणें येवजिलें आनी जायते तांकां टेम्पररी शेल्टर दिले तांच्या गांवांत. आनी ह्या लोकांकूय ताणें सांगलें की त्या लोकांक जेवण दियात म्हणून. आनी ह्या लोकांनी जाता ते भाशेन आपलें सगळें आयदनां बी घेवन येवन ताणें तांकां जेवण रांदलें, जेवण दिलें. आनी हेच भाशेन मोगाच्या भयण भावांनो, ह्या लोकांनी जीं ह्या वादळाक सांपडलेले ह्या लोकांनी थोड्या जाणांनी थोड्याच न्हू जायत्या जाणांनी ते बरे भाशेन केलें. बरे भाशेन ताणें तें जेवण घेतलें, तांकां कितें सुविधा दिल्ल्यो त्यो घेतल्यो आनी जायतीं जाणां तातूंतलीं तीं कंप्लेनूय करूंक लागलीं जेवणाचे वयर वा तांच्या रावपाचे वयर. आनी जेन्ना ही लोक गेलीं आनी ही जी कोण कंप्लेन बी तांची ती घेतली तेन्ना ताणें वयता आसतना ह्या गांवच्या लोकांची वस्तूय घेवन गेल्यो. म्हाज्या भयण भावांनो, आदल्या कोरोनांत अरण्यांत आसतना लोकांनी जायते फावटी देवाचेर कंप्लेन केलें. कितें देवान तांकां जाय तेन्ना जेवण दिल्लें, टेम्पररी जेवण दिल्लें तेन्ना तीं आसना आनी तें ताणें केलें. तांकां जेन्ना गरज आसली तेन्ना देवान दिल्लें. पूण ह्या लोकांनी तरी आसतना देवाचेर तीं आड केलीं, देवाचेर कंप्लेन करूंक लागलीं आनी तीं मरून गेलीं. हेंच आयज जेजू आमकां ह्या शुभ वर्तमानांत सांगता. आनी तो म्हणटा आपूण जावन आसा जिविताचो खरो उंडो आनी ताचेर कोण विश्वास जाता आनी ताका कोण शिवता ताका जिवीत मेळटलें. म्हाज्या भयण भावांनो, आज जेजू आमकां ताचेर नियाळ करूंक आपयता, ताका आमच्या जिवितांत घेवंक तो आपयता. आमी ह्या दिसांनी पळयता जेजू आमकां सांगत आसा तो जावन आसा खरो जिविताचो उंडो म्हणून. कित्याक आमी पळयल्लें थोड्या दिसां पयलीं लोकांनी जेजून लोकांक उंडे आनी मासऱ्यो दिल्ल्यो 5000 लोकांक आनी ताचे फाटल्यान लोकांचो आख्खो फोकस जो आसा तो गेल्लो जेजूच्या उतराचेर नियाळ करपाचे सुवातेर, जेजूच्या आत्मीक जेवणाचेर नियाळ करपाचे सुवातेर
ती जेजूक दुसरेच नदरेन पळयतालीं. जेजू आतां तांकां जेवण दिता अशें तांकां दिसलेलें आनी ताकाच लागून आज जेजू तांकां उगडास करता. हे दिसा उगडास करीत आसा की तो जावन आसा खरो जिविताचो उंडो. आमी ताका शिवूंक मुखार येवंक जाय. आनी हेंच मोगाच्या भयण भावांनो पयलींच्या आदल्या क्रिस्ती भावार्थांनी केलें, क्रिस्ताच्या पाडलावदारांनी केलें. आमी पयल्या वाचपान पळयता फिलिपाची खबर जेजूच्या अनुभवान तो जेजूक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक ह्या जायत्या लोकांकूय पावयता. आनी आज आमी पळयता इजऱ्या बरोबर तो ताकाय जेजूच्या मोगान तो भरता. आयज आमकां आमी नियाळ करुया मोगाच्या भयण भावांनो. आमकांय दर एक जाणां क्रिस्ताच्या पाटलादारांक आमकां हें कार्य दिल्लें आसा. जेजूच्या मोगान भरूंक, जेजूक अनुभवून तो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू दुसऱ्यांक व्हरूंक हें जावन आसा आमचें कार्य. आनी आमकां मेळटलें जेन्ना आमी जेजूक ह्या खोऱ्या जिव्या उंड्याक आमच्या जिवितांत घेतलें तेन्ना आमी ताच्या मोगान भरून, ताच्या घोटायेन भरून तोच मोग, ताचो संदेश आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले. आज नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमी जेजूक शिंवता आसतना आमच्या जिवितांत बरे भाशेन शिंवून आनी ताचो मोग अनुभवूंक ही जावन दी आमच्या ह्या दिसाची मागणी. आमी गीत घेवया C4 पेज नंबर 29 C4 पानाचो अंक 20 आनी 9 आसा जेसू आसा जेसू. आमची बातका दूर काडून निर्मळ कळसो तुका भोगूंक देवानी मनशा मोदेश सोंदां करून शांती करून आसा जेसू आसा जेसू तुवेंच दिलो मुर्गो तुजो आसा जेसू तुवेंच दिलो मुर्गो तुजो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, ह्या पवित्र बलिदानाच्या देण्या घेण्या वरवीं तुवें आमकां एका आनी वर्त्या देवा स्वयमाचे वांटेली केलें. जशें तुजें सोत आमी जाणो जाल्या तशें तें फावो त्या जिविताचें चालीन जोडूंक पावूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अदीक वर्त्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बळी. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत संपूर्णायेक पावलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार उल्हासता तुज्या मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान तांबनासतना गायतात. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान. होजाना उंचसुर्गी, सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी. होजाना उंचसुर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या देखून देवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या गुरजांनी पुनः जीवनपणा वरली. तुवें आमची सोडवण केली, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सौम्य जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्च भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमिया आमच्या बिस्पा सांगाता आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावां भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुळतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूळट कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बराबर सासणांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सरपदीदार बापा सर्मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारण्या पळय दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवाशान अंतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तशीच सासणाच्या सासणांक. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजू चलयताय सासणाच्या सासणाक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिडये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिडये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिडये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही ती देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती. शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया D17 पेज नंबर 56 D 17 पानाचो अंक 50 जेजू म्हज्या देवा. Jesu moja deva, aunde tagyam chaktoka. Jesu moja deva, aunde tagyam chaktoka. Ya moja जिवी आसात ती आपणा खातीर न्हय, पूण तांचे पासत मरून जिवंत जाल्लो ताचेच खातीर जियोवच्याक जेजू सर्वां पासत मेलो. हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, दोयेन तुजे पुरचेचो आदार जाव. सर्गीच्या गुटांनी तुवें तिका भरल्याय, तर पोरणे जिवीत सांडून नव्या जिविताक उतरून तिका फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सपदिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सा फ्रांचीस शावेराक मागणें बाराबूर म्हणुया. सा फ्रांचीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगटूंक
देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मैमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या जण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पाव म्हण मागता आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजूर पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमी गीत घेवया K7 पेज नंबर 142, K7 पानाचो अंक 140 आनी 2, निर्भागी आमची काळजां. निर्भागी आमची काळजां, काळोखान बुडून आयलीं. निराशी दुखाबुरी, ओचितूच सुखे जालीं. काळजाचो
In the Lord is my hope. A53, page 25. A53, page 25. In the Lord is my hope. A53, page 25. In the Lord is my hope, in the Lord is my help. He's my shield and my strength, He's my fortress, I stand firm. I've no fear of the night and its shadow. I've no fear of the plague that prowls around. For your light shines, O Lord, in the darkness, and your brightness leads me on. In the Lord is my hope, in the Lord is my help. He's my shield and my strength, He's my fortress, I stand firm. My dear sisters and brothers, welcome to this Eucharistic celebration. Today we celebrate the third death anniversary of our sister Rohini Dias. We have prayed for her every year and every time, but this is the time that we finally commend her to God after praying for her all these years. Let us ask the Lord to grant her eternal rest. God, who raised Jesus from the dead, will give life also to your mortal bodies through His Spirit that dwells in you. Alleluia. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. My dear sisters and brothers, this is a good time now for all of us to introspect and see whether we have truly lived Jesus in our thoughts, words, and deeds. He is so close to us, and yet we have not been how He should be in our interaction with one another. Let us ask God to forgive us for the times that we have not been that person in Jesus who we should have been. And let us ask pardon for our sins and say together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Bow your heads and receive this blessing. May Almighty God, our loving Father, have mercy on us, His children, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty and merciful God, whose Son, for our sake, willingly underwent death in the flesh, grant mercifully, we pray, that your servant Rohini
may have part in the wondrous victory of Christ's resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Let us now listen attentively to the word of God. A reading from the Acts of the Apostles. An angel of the Lord said to Philip, "Rise and go towards the south to the road that goes down from Jerusalem to Gaza. This is a desert road." And he rose and went. And behold, an Ethiopian, a eunuch, a minister of Candace, the queen of the Ethiopians, in charge of all her treasure, had come to Jerusalem to worship, and was returning, sitting in his chariot. He was reading the prophet Isaiah, and the Spirit said to Philip, "Go up and join this chariot." So Philip ran to him and heard him reading Isaiah the prophet, and asked, "Do you understand what you are reading?" And he said, "How can I, unless someone guides me?" And he invited Philip to come up and sit with him. Now the passage of the scripture which he was reading was this: "As a sheep led to the slaughter, or a lamb before its shearer is dumb, so he opens not his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe his generation? For his life is taken up from the earth." And the eunuch said to Philip, "About whom, pray, does the prophet say this? About himself or about someone else?" Then Philip opened his mouth, and beginning with this scripture, he told him the good news of Jesus. And as they went along the road, they came to some water, and the eunuch said, "See, here is water. What is to prevent my being baptized?" And he commanded the chariot to stop, and they both went down into the water, Philip and the eunuch, and he baptized him. And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught up Philip, and the eunuch saw him no more, and went on his way rejoicing. But Philip was found at Azotus, and passing on, he preached the gospel to all the towns till he came to Caesarea. The word of the Lord. Thanks be to God. Let our response be, "Cry out with joy to God, all the earth." Kindly repeat. Cry out with joy to God, all the earth. O peoples, bless our God. Let the voice of his praise resound, of the God who gave life to our souls and kept our feet from stumbling. Our response: Cry out with joy to God, all the earth. Come and hear, all who fear God. I will tell what he did for my soul. To him I cried aloud, with high praises ready on my tongue.
Our response: Cry out with joy to God, all the earth. Blessed be God, who did not reject my prayer, nor withhold his love for me. Our response: Cry out with joy to God, all the earth. Gospel acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. Thomas, you have believed, says the Lord, because you have seen me. Blessed are those who have not seen and yet believe. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, and they shall all be taught by God. Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. Not that anyone has seen the Father except him who is from God. He has seen the Father. Truly, truly, I say to you, he who believes has eternal life. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. This is the bread which comes down from heaven, that a man may eat of it and not die. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread which I shall give for the life of the world is my flesh." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear sisters and brothers, the Word of God is so really encouraging. You see, when we were first created in the likeness and image of God, we had to conform to God's ways, and we would have experienced the fullness of life. But we chose to do it the way we wanted, and so we began to deviate from God and did whatever we liked. And so we also began to experience sin, and the death would bring an end to all our life. But today we hear something that is much more given to us. First and foremost, God created us in the Word, which is Jesus, and all things have come into being through Him. Yes, but now He is recreating us further. The Father created us through Jesus, but now He is drawing us to Jesus, He who sent Him, so that in Jesus we not only live life here, but the life after death. That's the first thing that Jesus has told us today. You don't come to me. It is the Father who draws you to me, and I give you eternal life. Now, it is also said that God teaches us. How did He teach us? He taught us through His Son, because He's come from the Father, and He is the Word of the Father, and the Father speaks through Him. So anyone who listens to Him, understands it, then they have come to Jesus truly, and Jesus and we are one. But He says further, I'm the bread of life. In the desert they ate the manna, they died. But anyone who eats me will have eternal life. Not only eternal life, but He says you will also have life in the world, because I am the living bread. So every time we receive Jesus, it is not just a wafer. It is transformed. The miracle that took place there is taking place now, and we receive the real Jesus when we receive Him in communion.
Now, if you believe, he says, then you will experience all that I have said to you. Let us now look at how, having understood this, it is applied now to the apostles. Look at Philip. You know how Philip was with Jesus. Now Jesus has died and he is there, and this angel of the Lord tells him to go by a certain road, which is the desert road to Gaza. The angel of the Lord. Now, when he goes down that side, the Spirit of the Lord is telling him, now you go to this man who is on the chariot. He's a eunuch, he's a treasurer, he's got important things, he's reading the scriptures. So Philip goes to him and he does not understand it. He says, who is going to explain this to me? Who is the one whom he's talking about? Then Philip, guided by the Spirit, explains to him. And he is touched internally and he has understood it, and he also wants to have life. See, now the Father has worked through Philip, through the Spirit, and brought him to Jesus. And he says, I want to be one with him. He's baptized. And then he goes his way. Philip now goes further and does other works. But you see what is happening? We have the angel of the Lord and we have the Spirit of Jesus, the Spirit of the Father, who teaches us all that they want us to know about life, and that we should not be discouraged. There will be challenges, but the challenges, we must look at them, take them to Him so that we can get our clarity. The truth will set us free. Otherwise, we'll be bound by all these things which are not truly from God. We are just remaining stifled. We need to be liberated. And so He brings us to the fullness of life in Jesus. When we look at our sister Rohini, God also called her to Jesus. And so she began to live her life in Jesus. And what did we know about her? That she was very dedicated and committed person. She worked very hard and she did her best for her children as well as for the community. Why? Because she had to make a living. So that is how she did it. But what was her attitude in all of this? Always generous and magnanimous. We have learned how generosity should be. We have got this beautiful prayer, dearest Jesus, teach me to be generous and magnanimous. Teach me to love you and serve you as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to ask for any reward, save that of knowing that I do your most holy will. This is how not only she, but all of us are living our life. If we can do this even more intensely, because Jesus is coming into our hearts, and that's how He gives us the strength. And so there was a lot of inner freedom that by which she could apply herself to practically everything that was needed. And here in this basilica, she has made a great contribution too. I'd like to thank God for her. May she in Jesus be rewarded with eternal life. And may all of us who are come here continue to pray for her, and may she also pray for us. We shall spend a few moments now in looking at ourselves in Christ. Let's hold our hands together, close our eyes. Thank you, Lord, because your Spirit is alive in us. We believe all that you have said. And not only believe, but we also live with that conviction that it is not we, it is your Spirit who is guiding us to say and to do and to be in you, so that we bring glory to the Father. And we thank you for everyone who is here. May we all experience that fullness of life that you have given to your servants.
especially those you have called to yourself now and they are living with you. We continue to pray for them that they may be completely free from any disordered affection in their inner self, any sin, so that they are purified and completely one with you. But we believe, Lord, that whatever you have said, it is enough that we believe in you, we eat of your living flesh, and we have eternal life. Amen. BB 11, page 71. All things are thine, O Lord. Page 71. All things are thine, O Lord. We offer thee what we receive from thy hand. Blessed art thou, O Lord, Israel's God from all ages. Thine is the power and glory and splendor. Pray, my dear sisters and brothers, that this our sacrifice and offering of ourselves and our prayers may be acceptable to God our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Almighty and merciful God, by means of these sacrificial offerings, wash away, we pray, in the blood of Christ, the sins of our departed servant Rohini. For you purify unceasingly, by your merciful forgiveness, those you once cleansed in the waters of baptism, through our Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For it is at your summons that we come to birth, by your will that we are governed, and at your command that we return on account of sin to that earth from which we came. And when you give the sign, we who have been redeemed by the death of your Son shall be raised up to the glory of his resurrection. And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna
of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time Jesus was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, Jesus took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of Jesus' death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri and Simeon, our Bishop, and all the clergy. Remember our sister Rohini, whom you have called from this world to yourself. Grant that she, who was united with your Son in a death like his, may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, that we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Gathered as we are in Jesus, knowing that everyone is in him, but in a special way praying for our sister, that she who has died in Christ, who has believed in Christ, may also experience all that Jesus has promised her. And so, united in spirit, let us now say together, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be free from sin and safe from all distress, as we await in joyful hope for the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will,
where you live forever and ever. Amen. May the peace of Jesus be with you always. And with your spirit. United to Jesus, let's turn to each other and offer a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen. My Jesus, I believe you're present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Page 118, The Lord is my shepherd, D43, D43. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Near restful waters He leads me to revive my drooping spirit. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Yes, the Lord is my shepherd,
sing, I love you, Lord. I love you, Lord. I am the living bread that came down from heaven, says the Lord. Whoever eats of this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. Alleluia. Let us pray. Having received the sacrament of your only begotten Son, who was sacrificed for us and rose in glory, we humbly implore you, O Lord, for your departed servant Rohini, that cleansed by the Paschal mysteries, she may glory in the gift of the resurrection to come, through Christ our Lord. Amen. Kindly be seated. I thank the Almighty God for the life of my mother, Rohini Dias, who has been exemplary in her work and has left a mark in the hearts of those who have come in contact with her in presence or by phone. I'm here to thank you all for the love and warm prayers. I take this opportunity on behalf of my sister, Gabriela, and my daughter, Christy. Thank you. Thank you to Father Patricio Fernandez, the rector of Born Jesus Basilica, for the immense support, prayer, and blessings. The co-celebrant, Father Lindsay Lobo, the community fathers, Father Simon, Father Apollo, Father Sean, Father Jovito, Father John, and Father Jovilton, Father Pratap, Father Furman, who are not here right now but are with us always. Thanks also to Father Rosario and Father Jason of Say. I would like to extend my thanks to all those who have gathered here to pray and pay their respect, love to my mother. Also those who could not be in presence physically, but have been and are a great support with their love and monetary assistance. Thank you, one and all. A word of thanks to the staff of Born Jesus Basilica, past and present, who are with us in all our journey through this life. A word of thanks to the choir, Fabiola and Freddie and the family who have always been with us. Thank you. A big thank you to the sisters of FMCK, the mother, Sister Fatima. A very big thank you to us angels, the Angel Convent, the Superior Sister Elma, the Novice Mistress Sister Valentine, Sister Shalini, and all the other novices. Thank you, sisters, for all the supports you have been giving to us. Thank you. If I have missed someone, I'm sorry, but thanks from all of us. Thank you. May God bless you. After the Mass, we will go to the cemetery and we will say a few prayers there for Rohini. Kindly rise now for the final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and receive this blessing.
May the God of all consolation bless you, for in his unfathomable goodness he created the human race, and in the resurrection of his only begotten Son has given us believers the hope of rising again. Together, Amen. Amen. To us who are alive, may God grant pardon for our sins, and to the dead a place of light and peace. Amen. So may we all live happily forever with Christ, whom we believe truly rose from the dead. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. The Mass is ended. Let us go in the joy and peace of Christ. Thanks be to God. When my way groweth weary, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord.